आय एम ऑन अ जर्नी टू गेट बॅक इन शेप. 10 किलो वेट गायले आणि स्मिथ मशीन रो एक्सरसाइज मारली पयली. बॉडी पोस्चर करेक्ट ना जाल्यार ती एक्सरसाइज मान कांय फायद ना. डायरेक्ट 15 किलो वेट गायलो आणि लाईंग टी बार रो मारलो. तुमक खबर हांव सदां वेट इन्क्रीज कोता आणि 5 किलो गायलो, 20 किलो केलो आणि लास्ट सेट 8 मारले. ही एक्सरसाइज मान मगे हड्ड्यांक मातशें दुखों लागोलें, तरी पासून हांव रावलो ना. 59 केजीसाची प्लेट गायली आणि लेट पुल डाऊन मारले 2 सेट 12ची. बायसेप्स मगे फेवरेट एक्सरसाइज हेज हांव 3 ते 4 सेट मातांच वेट इन्क्रीज करून एवरी सेट. ते इवनिंग हांव ऑफ आहलो, तेका लागून आमी डिसायड केलें आमी फुटबॉल खेळपा वयतलीं. हे विकेट घेवन आमी क्रिकेट खेळना. ह्यो विकेट आमगे गोल पोस्टा लागून. गोंय आसतना हांव सद्दां फुटबॉल खेळटालो. हिंग तितून खेळो मेळना कित्याक आमी कामाचे बिझी आसताय, बट एवरी टायमिंग आमी खेळोय तितून खुशालकाय जाता. 4:30 गेम स्टार्ट जावचो पयलीं म्हज्यान जेसनागे एक ड्रिबलिंग सेशन आसता. जेसन तेगे कॉलेजी टायमार डिफेंडर आहलो आणि हांव मिडफिल्डर. हिंग कोण गोल मारूं पावलो ना, पूण गेमी टायमार जेसनान म्हजे गोल मारलो. आयज गेमी जायत जाण प्लेयर जाले. एक पार्ट एक सायडीन 3 आणि 4 जाण पासून आसनाय. गेम बरी फास्ट जाली. हाफ टाइम जात म्हळ्यार स्कोर आहलो 3-6. आमी 3 मारले, तेम 6 मारले. 3 लीड आहले ते. सेकंड हाफ आमी बरी फास्ट पेसाची स्टार्ट केली. गेम ड्रॉ करपा जाय आहली आमकां, पूण तेन्ना म्हाका इंजरी जाली आणि हांव बसलो. हिंग म्हगेलें ग्रोइन मसल स्ट्रेस जालें आणि सामको पांय दुखपा लागलो. मुखार आनी कंटिन्यू करपा जालें ना. हांव सोमतो गेलो सायडीन बसलो. दुसरो दीस हांव दोतोरा बरें गेलो. दोतोरान म्हाका सांगिल्लो म्हाका एटलीस्ट 1 म्हयनो रेस्ट घेवपाक पडटलो. फुटबॉल ना 1 म्हयनो पासून आतां.